आयज सानबंद रातीच तेंच्यांनी डिक्लेअर केला जाल्यार म्हाका तेजी कांय खबरूच नासली कितें हो सानबंद हांगा दारगळी जाता म्हणून. तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां जे पळय हो सानबंद आसा तेका सानबंदाक म्हाजो सारको थंबपणे विरोध आसा. डिसिजन घेतलेलें आसा, हे डिसिजन घेतलेल्या त्या डिसिजनाक म्हाका कांय खबर ना आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट डिक्लेअर केल्लें आसा की ते सानबंद आनी दारगळी जाता आनी टिकेटी ते स्टार्ट करतले म्हणून. जेन्ना पळय सानबंद तेंच्यांनी आयज बंद करिना जाल्यार हांव सगळे आख्खे पेडणेकार आमच्या लोकां वांगडा आसतलो आनी लोकां वांगडा हांव रस्त्यार येवन हो सानबंद बंद करून दाखयतलो. हे म्हाजें इतलें हें हांव लोकांक प्रॉमिस आहा कित्याक हांव सानबंदा वांगडा ह्या ना आनी हे पळय ते लोक हें करतात कितें सानबंद नाका म्हणून नाका लोकांक जाल्यार तो जावचो ना आनी हांव लोकां वांगडा आसतलो आनी सानबंद समज जायत हांगा पेडण्यान जाल्यार हांव लोकां वांगडा हो रावन हो विरुद्ध करतलो. व्हडली स्टेप घेता. हय, गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद आहा पण म्हाका तेतून कांय इंटिमेशन ना न्हू. गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान करूं न्ही, म्हाजो कांय विरुद्ध ना. सानबंदाक हांव विरुद्ध करिनाका गोंयान म्हणून. गोंयान करचो खंयसर तरी दुसरे कडेन करचो पण नो आमच्या पेडण्यान. कलांगूट जावचो नाल्यार अंजुना जावचो, पोस्टल लायनींग जावचो, दारगळी नाका म्हाका. पोस्टल लायनींग जाल्यार तुमचं ऑब्जेक्शन काय ना? पोस्टल लायनींगूच जाता हो न्हू. सानबंद हो पोस्टल लायनींगूच जायत येयल्लो आसा म्हणून म्हाजो पोस्टल लायनींगूच जावचो.